संध्याकाळ तांकां गाडये दवरपाकय जागो ना, हेका लागून आमकां मेजर ट्राफीक ब्लॉक जाता। कितक्याशा वेळाचेर थंयसर 108 गाडी सुद्दां नारोबा देवस्थानाच्या आजूबाजूच्या परिसरांत शिरकावन उरलेली आसा। स्वता आमी शिरकावन उरलेले आसा। सांजच्या टायमार सॅटर्डेचे बीन हरमला वयतलो जाल्यार वाट नासता, कारण थंयसर आतां डिस्कोज येयल्यात। पयलीं पासूनच रिवाचे ते क्लब चालूच आसात, तेंचे पार्ट्यो चालू आसात। आतां एक देगेकच ग्रॅम अँड ग्रील म्हणून येयला, त्याच्या कडेन तर तेची पावळीच रस्त्यार पडटा आणि गाडयो लोक तर तेचे कस्टमर दवरतले म्हणजे तेंच्या कडेन शक्यच ना। आणि ह्या हेतून हो नवीन एक भर घालतलो, म्हणजे आमकां तो जुनशेच्यान हरमला वचपाक रस्तोच फुडें मेळचो ना। आणि संबंधीत खाती आसत, म्हणजे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा, म्हणजे कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, आमचे PWD रोड्स, डेप्युटी कलेक्टर, आमच्या पंचायतीन एक्शन घेतलेलीच आसा ऑलरेडी। बाकीचे जशें सांगपाचें म्हणजे CRZ, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ह्या लोकांक सुद्दां मी तक्रार पावयलेली आसा। तर तेंच्यांनी कारवाई करपाची आतां वाट बघतले मी, ना जाल्यार मी तेंच्या फुडले चवकशेक वयतले की म्हाज्या कंप्लेनीचेर काय एक्शन जाली काय ना ती, ना जाल्यार तेच्या फुडें सुद्दां वयर म्हाका वचपाचो पडलो जाल्यार मी वयतले, म्हाजी तयारी आसा। आणि गांवांसून सुद्दां खूब लोकांचे कालच्यान फोन येयल्यात की आमी आसो बरोबर, सगळे वांगडा वचया, फुडें करया आनी हो विशय तडीच लावया म्हणून। आणि आतां कितक्याय लोकांनी प्रयत्न केले हो विशय सॉर्ट आउट करया, सेटल करया म्हणून, जाल्यार आतां शक्य ना। आयजच ह्याच व्हिडिओसून मी सांगूंक सोदता, सेटल करपाचो विशय घेवन म्हाज्या कडेन तरी येवं नाका, मी नांवां घेतले फुडल्या प्रेसाक तुमची।